आमची प्रेसिडेंट आसा देशाची तिची एक वेगळीशी रांगोळी आनी ती गाडयेक आनी गाडयेचेर घातली आनी ती गाडी आमी सुद्दां रांगोळी आमकां उबतो म्हणून पूण ताणें गाडयेक इतली करून दाखयल्या की ती गाडयेक ती उबता आतां गाडी तो घेवन वता घरा कडेन तेन्ना आयला आनी हे गाडयेची आसा ताणें ती रांगोळी करून एक वेगळोसो एक हें करून दाखयला. आनी असो एक टिचर आमकां मेळ्ळो की बरो एक टिचर ड्रॉइंग टिचर आनी ताणें अनेक अनेक ताणें वेगवेगळे कडेन प्रायजाय घेतल्या वेगवेगळ्यो रांगोळी घातल्या 3D रांगोळीच्यान पयर आमची भुरगीं आसा जी आमची 9वी भुरग्यांक घेवन ताणें रांगोळी ट्राय केल्या. लोकांक दिसतालें की हांव परमनंट रांगोळी कशी तरी करता आनी त्यो ग्लास बीन हें आसा. सो हांवें आयज कितें केलां की गाडयेचेर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हेची रांगोळी घातलेली आसा. आनी घालपाचें कारण एकूच की गाडयेचेर कोणाकूय दिसता तर की गाडयेर कित्याक घातला. गाडयेर घातलें कित्याक गाडी कितली फास्ट वयता तितली रांगोळी आमची वचना. सो म्हाजें एकूच दाखोवपाचें की रांगोळी परमनंट उरता गाडयेचेर. सो आयज हे गाडी तुमी पळोवपाक शकता हो एक आर्ट पीस अशें केल्लें आसा आमी. आनी हे एक म्हाका शारदा इंग्लीश हायस्कूल सावर्डे हे हितून हांव आर्ट टिचर म्हणून कामाक आसता. सो हांवें थंयचे तेवूय स्कुलाच्या भुरग्यांचे हेल्प घेवन आमी आयज हांगा एक आर्टवर्क कंप्लीट केल्लें आसा.